नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी हो आसा आकूर। हेका आकूर म्हणटा। हो पावसाच्या दिसांनी गावता तेन्ना हो आतां आकूर आसा पळय तो हे पळय हां दाखयता तुमकां। हे पळय अशें जून आसता पळय ते घेवप ना। अशें तोरण आसता खंय पर्यंत कड जाता हे पळय तो पर्यंत घेवप आनी धुता आनी शिंता। आनी ताका लागून हांवें पयलींच कितें केलां जाणा, हे पळय हळसाणे आनी भितर भिकणां घातल्या, गाजर घातला, तवशें घातला एक आनी टमाट घालून हे पळय हांवें शिजयला पळय शिजयला। आतां हांव कितें करता, हेंच उदक घेता हे पळय आनी दुसऱ्या तोपान दवरता। हे पळय हातून घालता तातूनच न्ही आता हो आकूर धुता आनी कट करता शिंता आनी हातून तो मातसो उकडटा। हे पळय आतां हाचो कलर न्ही हे पळय चेंज जालो आनी आपूण एक तेनी दातांनी खावन पळोवंक जाय, म्हणजे अशें उकडला की ना तें कळटा। हे पळय आतां हो आकूर उकडत आयला। आतां पळय आमटाणीचो कुडको घालता भितर। हे पळय भितर आतां आमटाण घातली आनी मीठ आमी पयलींच घातलेले हळसाणे उकडटा आसतना। आतां हेका आनी 1 मिनीट सुमार उकडोनी हे पळय कांदो घेतला म्हणजे ओनियन आनी सोय घेतल्या ती हांव बरी भाजता आनी तुमकां दाखयता। तेजें वांटण करुया मागीर। हे पळय आतां ही सोय हांवें भाजली, ओनियन म्हणजे कांदो बरो भाजलो आनी असो गुलाबी बरो करा आनी 2 चमचे भितर गरम मसालो आतां घातला गरम आसतना आनी अर्दो चमचो हळद घातल्या आनी हे आसा पळय ते आले हांवें भाजूंक बी ना, किसून हे पळय इल्लेशें दवरला ते आतां घालता भितर आनी हेचे न्ही सगळ्याचे वांटण करता। हे पळय आतां वांटण हांवें हातून घातलें चण्यांनी बीन। आतां हे सगळें आमी तोपान घालुया। हे पळय आकूर उकडटा न्ही तोय उकडलो। हे पळय हांवें आतां उदक घालून बॅलन्स केलें, इल्लीशी साखर घालता आनी एकूच न्ही सोल घालता। हे आमट आसा सोल खूब आनी आमी आमटाण घातल्या परस टोमॅटोय घातला आनी हे घालता मीठ। हे पळय आतां खतखतो आयलो की ना रेडी जालें बऱ्या पैकी तोंडाक। आनी हे दाटूच करूंक जाय आनी वांटण सुद्दां बारीक वांटूंक जायना, मातशें भरभरीत वांटूंक जाय पळय। अशें आकूराचे तोंडाक रेडी जालें। अशें तुमच्या घरा तुमी मुद्दाम करून पळया खाया। आनी आकूर हांवें 15 मिनटां सुमार गॅसीर न्ही उकडलो। कुकरान घालूं नाकात, कुकरान घातलो जर मागीर तो काळो काळो कसो जाता तो सेपरेट म्हणल्यार कितें जाता सांग तेजी टेस्ट मातशी वयता। आतां तुमकां जर टायमूच ना तर करा तशें, मागीर कितें जाता जाणा तो चणेच खाल्लेले भशेन कशें लागता आनी असो उकडलो की ना तो बरो लागता। हे पळया कितलो कलर बरो आयलो पळया। आनी आतां भितर आमी ओली कोथंबीर घालुया आनी रेडी टू सर्व। आतां असोच तुमी तुमच्या घरा करा। त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा। आनी आतां तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही तेंकां आतां पळयता तांकां आनी मागिरूय पळयता तांकां हांव आतांच सांगता थँक्यू आनी देव बरें करूं तुमचें।